आम्ही श्रीकृष्ण देवस्थानाची कमिटी आणि हांव अध्यक्ष सर्वेश नायक। आज आमचे मेन आमी जमले आयज श्रीकृष्ण देवेश्वरची आमी चांदीची पालखी केल्ली आसा। तेजी आयज मिरवणूक जी चांदीची पालखेची मिरवणूक काडटा आनी ती मिरवणूक जशी आमी वर्स पद्दती प्रमाणे जात्रेची जी पालखी आमी जात्रेक भोंवडटा तशीच आमी आजूय मिरवणूक फक्त चांदीची पालखी केल्या म्हणून तशी मिरवणूक करतले। आनी एक उमेद दिसता सांगपाक की आमी एक विथीन लिमिटेड पिरियडा भितर ही आमी एक ठरयले आनी पालखी आमी आज तयार केली। मेन सांगपाचें म्हटल्यार आमी पयलीं ठरयले दांडो जो आमी बालदार दांडो म्हणटा काठी म्हणटा तो आमी पयलीं कमिटीन ठरयलो की तो करपाचो। म्हणजे आमी कमिटीचो थरलो आनी मागीर आमी चिंतलें की गांवान पालखी घालची, गांवच्या वर्गणी येवन आमी पालखी करची। ते आमी विथीन शॉर्ट पिरियड म्हणटा 2 म्हयन्या भितर जी आमी वर्गणी एकठांय करून आयज आमी चांदीची पालखी ही तयार केल्ली आसा। आनी जे आमी पालखेची मिरवणूक आमी सगळे आख्खे आयज गांवभर फिरयतले। तशेंच 7 तारखेर 60वी जात्रा आमची ती वर्स पद्दती प्रमाणे आमी तशें व्हडा उमेदीन मनयतले। आनी तशें सांगूंक सोदता की आमचे महाजन तशेंच आख्खे गांवचे आमचे सगळे भक्तगण यांचे हातभार लागून ही आमी आयज पालखी तयार केल्ली आसा आनी तेंचे हांव मना काळजांतल्यान मिडिया तर्फे देव बरें करूं म्हणटा।